आणि सायन करता आसतना हांव वाचल्या शिवाय सायन करना. त्यामुळे न्हय रे हांव थंय कांय कंप्लेन करना न्हय रे. तेच सांगता हांव, ल्हान राज्य जरी असलें जाल्यार चळवळें राज्य आहा. त्यामुळे सरकाराचेर आनी सरकारी अधिकाऱ्यांचेर अनेक डिमांड्स असतात. रायट ऑफ इन्फॉर्मेशना खातीर काही घेवपा एका डिपार्टमेंटाची काही सॅक्शनां फक्त RTIचें इन्फॉर्मेशन दिवपाक हें जाता. एके वटेन आमी तरेतरेचे कायदे काडटात, त्या कायद्या बरोबर मनीस लागतात. त्यामुळे तो म्हणटा पळय तशें ना. तें काही डिपार्टमेंटांनी थोडेशे स्टाफ रिडंडंट जाल्ले आसा. आमी प्रॉपर ताजी स्टडी करपाचें ठरयल्लें आहा. ARD स्टडी करून ज्या ज्या रिडंडंट जाल्यार तांकां सरप्लस दुसरे कडेन एब्जॉर्ब करून घेवप, ही काही गोश्टी चालू आसा. तातूंत भितर तुवें BFDA जे विचारले पळय ते ताचोच भाग आसा. पण म्हाका दिसता रेशियो गेल्या 1-2 वर्सां 2 वर्सांक कमी जाला गव्हर्मेंट सर्वंटाक. म्हणजे एक सारकें मुखेल आनी सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणल्यार फुडारा आमकां E-गव्हर्नन्स. आमी वी आर लिनिंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर टुवर्ड्स E-गव्हर्नन्स. आतां तुजे अंडर ECS इवन युअर पेमेंट्स आर गोईंग, पीपल डोंट हॅव टू गो फिजिकली. सो ऑटोमॅटिकली विथ your E-governance, naturally you will not need so many employees in the future. So you have to start planning now. The whole planning process has to start now, which will impact in the future. The problem, your scope of activity will increase, and the essence all over the world is to reduce the presence of government. Let more the private sector has to do. Government has to only regulate. Even that role will change for the future. Perfect बरोबर. टेक्निकली हांव एक ल्हानशी हें सांगता विशय. सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट CTEC आमी टॅक्नॉलॉजी पणजे हाडली फाट्यार आमच्या टोकार. थंय फक्त 3 एम्प्लॉई पुरवता. ओरिजिनल थंय कितें तरी 47 आशिल्ले, ते सगळे रिडंडंट जाले. ते बरेचशे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ले मुळे प्रश्न येवना आमकां. पण अनेक डिपार्टमेंटांनी टेक्नॉलॉजी किंवा कॉम्प्युटर बी येतकूच अनेक जाण रिडंडंट जाल्या. पण रिडंडंट जाले म्हणून तांकां काडून उडोवपाक येना. गव्हर्मेंट सर्वंट कॅनॉट बी जस्ट रिमूव्ड. म्हाका नाका फाल्यां तो म्हणून काडलो अशें जायना. I am not saying to remove, utilize them in the other departments where they it is don't necessary. understand कॉम्प्युटर. आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान सर्क्युलर धाडले सगळे बिलो 55 शूड लर्न कॉम्प्युटर म्हणून. आय स्टार्टेड रिसिवींग पेटिशन सेयींग दॅट आतां म्हातारपणान आमकां कितें कॉम्प्युटर शिकयता काय म्हणून. आय स्टार्टेड रिसिवींग दीस पेटिशन. सो देर आर एम्प्लॉई, आमचे जनरेशन जे एम्प्लॉई जाले पळय तांकां कॉम्प्युटर इतलो कन्वर्सन जायना. यंग जनरेशन हें आता नवीन भुरगे तांकां कॉम्प्युटर आसता. त्यामुळे अनेकदां अशें जाता की आसा ते एम्प्लॉई कॉम्प्युटर आयल्या मुळे युजलेस जाता आनी कॉम्प्युटर चलोवपाक नवे जाय पडटा अशें वाटता सांगचे उलटी. श्री Monserrat. I want to ask the Honorable Chief Minister whether all the procedures was followed while doing this direct recruitment in this last 18 months. If there is any improper procedure, honorable member can bring it to my notice. We will take action and cancel the appointments. Now, I think during a last assembly session, I had inquired with you regarding this. You had cancelled that technical education. There was certain post at LDC post and at lower post. Then you had assured me that you will look into it. But till now, nothing has happened. Can you just सांगलेलें ताका हांव म्हाका मागीर दनपारचे जस्ट रिमाइंड मी. आय विल कॉल द डिपार्टमेंट एंड गेट इट. श्री रोहन खवटे. फुडल्या प्रश्ना कडेन या आमी. फुडें धुकल्लेलो प्रश्न श्रीमती जेनिफर शी इज नॉट हियर. आमी आयच्या प्रश्नां कडेन या. पयलो प्रश्न आयचो श्री प्रताप सिंग राणे. Question number 1B today. B. 1B. Mr. Speaker, sir, I would like to know this project should have been completed by 1992 and it has been going on and on and on. It says it will be completed in 2015. It has taken quite a long time. How much of the area
is irrigated today by under this project? स्पीकर सर, आतापर्यंत ॲक्च्युअल जी एरिया इरिगेट जाता ती 1588 हेक्टर्स. Which talukas? स्पीकर सर, बार्देश 607, बार्देश, बिचोली आणि पेडणे. Actually, Professor. ह्यो फोड जावं उपकार ना, हांव हांगा रावजाक उत्तर दिल्लें आसा तेका. ते उत्तराक कितेंय बरोवन दिता. तुमचो कलीग हांगा आहा म्हाजे कडेन कुशीक बसला, ताका विचार मयेचो आनीच पावूंक ना अजून. सर हांव एका प्रोग्रामान गेल्लो थंय म्हाका कंप्लेन केल्ली त्या लोकांनी पावोंक ना, केन्ना येतले काय म्हणून ते. हांगा उत्तर कशें तांकां पावला पळय ते कितें कंप्लेन करता जाणा तूं, उदक झिरपता आनी घरान येता म्हणून. म्हणजे प्रॉब्लेम दुसरो जातलो उदक येवपाक लागना फुडें. ते पळय बांदल्यात पळय ते आतां ताणें बांदून ना, ते केन्ना कित्येक वर्सां पयलीं बांदल्या. तातूंत उदक गेलें की ना सगळे कडेन झरे फुट्टा, लोकांच्या घरांनी झरे फुट्टा. हांगा अस्नोड्या मैत्यान दोपरभर उदक लोकांच्या घरान. म्हाका थारायता म्हणसर म्हाका धांवडावचें पडलें आनी रिपेर करून घेवचें पडलें.
म्हणजे कोणे म्हाका कंप्लेन केली आमच्या घरान वेतभर 2 वेतां उदक येता म्हणून भरती आयिल्ल्या भशेन खबर आहा म्हाका म्हणून हांव तेंच सांगता. त्यामुळे म्हाका दिसता एकूण एक मिनिस्टराकूय हांव रिक्वेस्ट करता की केन्ना तरी मे म्हयन्यान एकदां वचून एकूण एक ताचो मातसो रिव्यू घेवया. ताणें म्हाका एक सजेशन दिलां, उदक येता पळय हांगाच्यान ते पायपान हाड म्हणून, खंयच्यान आमच्या तिळारीचें. It may cost slightly more. Let us have less water, but let it come 100%. तशेंच काही जाग्यार म्हाका दिसता एक कॅनल्स आहा पळय ताचे पायपां थोडीशी म्हारग जाली सुद्दां लाँग टर्मान फायद्याक पडूंक शकता. कारण लोकांची अशी म्हणजे धारगळे फुडें तुमी वचशात चानेल कडेन जाल्यार वयल्यान अशें कॅनल गेला, सकयल रस्त्यार अशें उदकाचें हें चालू आसता भर मे म्हयन्यान फ्लो चालू आसता. कारण हांव चानेल वता आसतना वाटेक अनेक जागे दाखयता हांव ज्या जाग्यार अत्यंत निकृश्ट काम म्हणजे आमचें काम महाराष्ट्रा पेक्षा उजवें इतलोच समाधान भितरलें. महाराष्ट्राच्या कामाक खोट मारी जाल्यार सगळो कॅनलूच पडटा. The reason is very simple, Speaker sir. Because this project is very important. It was supposed to irrigate nearly 14,000 acres. The reason is pipeline, everything is all right. But because no water has come there, पाणी थंय पावोंक ना म्हणून ते फुटाळ्यो गेल्या. सुकोन ते पाणी ते कॅनलां फुटली. कितलीशीं वर्सां लागले ताका, आतां 10-20 वर्सां जावं. वॉटर ट्रान्सफर मातशी म्हाका दिसता आमकां मॅकॅनिझम मातसो बदलचो पडटलो उदक ट्रान्सफर करपाचें. कॅनल बांदून जे व्हरतात पळय ते कॅनल बांदप जाता 10 वर्सां पयलीं. एक म्हणजे बिकॉज ऑफ इयर्स इट डिटोरिएट. सेकंडली इट इज अ डुप्लिकेट वर्क. सिमीट नासता भितर, रेंवूच सगळी घाल्ली आसता. आयज काल म्हाका खरीच चिंता जाल्या रेंवूय मेळना. त्यामुळे कितें घालता आसतलें तें हांव नको. पण म्हाका दिसता वील हॅव टू यूज अ डिफरंट स्ट्रॅटेजी टू गेट द वॉटर्स टू द रायट प्लेस. वन स्ट्रॅटेजी कॅन बी गेट इट थ्रू द पायप अप टू अ पॉयंट, देन ट्रान्सफर इट टू द रिवर, नॉर्मल रिवर म्हणजे जी वॉटर बेसीन सिस्टीम आहा तातूंत ट्रान्सफर कर आनी ज्या जाग्यार जाय ते हाडून लोकली लिफ्ट इरिगेशन करून वापर अशें करपाक जाय. Second problem I would like to state here, Mr. Speaker sir, की पाण्याच्यो सोयी केल्या, पिवपाक बी पाणी सगळे कडेन वचूं शकता. इट इज वन ऑफ द गुड थिंग्स. इफ दे आर नॉट you take from the panchayat and the people whether they are going to do agriculture. Many of them are now converting those lands. We have to see whether our boys and girls are going to go into the fields, because this water which is brought at a tremendous cost is simply going to go waste. We can use it for industry and all that, for drinking water purposes, we can send it everywhere. But this is another thing, we must get resolutions from the various panchayats that they would use it properly, from the Gram Sabhas and others. Otherwise, it will go waste.